दुयेंत आशिल्ल्याचे नाटक करून लिफ्ट मागपी एका तरणाट्यान आपणाल्या 3 सांगात्याच्या आदारान एका नौदळ अधिकाऱ्याक लुटपी 4 वास्को पुलिसांनी अटक केल्या. इतले मजगती 3 पर्यटकांच्यो वस्ती फारोवपाच्यो घडणुको उत्तर गोंयांत ह्या दिसांनी बऱ्योच वाडल्यात. पुलीस सदा भशेन तपास करीत आसात, मात अजून मेरेन कोणाकूच अटक जावंक ना. एका नौदळ अधिकाऱ्याचे 3000 रुपया लुटपी 4 जाणांक वास्को पुलिसांनी अटक केल्या. दुयेंत आशिल्ल्यान मातसो दोतोरा लागीं पावय अशें सांगून एका तरणाट्यान लेफ्टनंट विशाल नायर ह्या नौदळ अधिकाऱ्याक बायणा व्हेलो. थंय आशिल्ल्या हेर 3 सांगात्यांनी मेळून ताचे 3000 फारायले. एकलो म्हणून लिफ्ट मागली आनी लिफ्ट मागून ताका बायणा घेवन गेलो. बायणा वचून थंय ताका 3 जाण मनीस मेवले आनी तेंच्यांनी हेचे वर 5000 रुपीज डिमांड केले. तेणें सांगलें आपणाकडे 5000 रुपीज ना म्हणून तो ताका एटीएम कार्डान काडून दिता म्हणून सांगलें आनी एटीएम हितून येलें आनी तेणें रॉंग नंबर हें घाल्ले आनी ताका ते पयशे मेळना जाले. तेच्या उपरांत ते पयशे मेळना म्हणून तेजे गाडयेन 3000 रुपया आहले ते काडून घेवन गेले ताका. त्या प्रमाणे 4 लोकांकूय आयज पुलिसीन अरेस्ट केले. कळंगूट आनी हणजूण वाठारांत ह्या दिसांनी पर्यटकांच्यो वस्ती फारोवपाचे प्रकार बरेच वाडल्यात. 60,000 रुपया आनी 5,000 युरो रुमाचे दार फोडून कोणे तरी फारायले अशी कागाळ एका जर्मन पर्यटकान कळंगूट पुलिसेन केल्या. मोबायल आनी कॅश कोणे तरी फारायल्ल्याची कागाळ 2 रशियन पर्यटकांनी हणजूण पुलिसेन केल्या. मिस वेरा रशियन नॅशनल आनी मिस नातालिया ही रशियन नॅशनल आनी अंजुना एक जर्मन नॅशनल मिस शेकोव हबर्ट म्हणून तांणी कंप्लेंट केल्ले प्रमाणे तांचे कडले कॅश वयले रशियन वेरा म्हणटा तेजे कडले तिच्या हातांतले ती रस्त्यान चलून वता हातांतले जे बॅग चोरून व्हेले. पुलिसांनी ह्यो केसी रजिस्टर केल्या आनी तपास चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेस उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्यान वेंचणूक लढटले अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान सांगलें. राष्ट्रवादी काँग्रेसी कडेन स्वताचो बरो उमेदवार ना. विधानसभा अधिवेशना वेळार लेगीत ताणें काँग्रेसीचे उमेदवार घेतिल्ले अशें फर्नांडीसाचें म्हणणें. राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा गोंयचे काँग्रेस फुडारी वेंचणुके विशीं निर्णय घेवंक शकनात. आमचे कडेन उमेदवार आसा आनी उत्तर गोंयचो सीट आमचो. We are fighting both the Lok Sabha seats. I do not want to go into details of those because NCP is our ally, is important ally. But last time they said they want to fight the North Goa, and we gave them the seat. They have no candidate. They have borrowed our candidate, got him defeated. If he was elected, I would have saluted them. They got him defeated and transferred back to the Congress. Do you think that the NCP and you fighting separately will split votes and benefit the BJP? No, I don't think that is not the way. Because I think Mr. Sharad Pawar is an important ally of UPA. If there is any grievance with Mr. Sharad Pawar, he has a bigger stake in Maharashtra. We can make adjustment there. This seat may be transferred in Maharashtra. So I don't think that's a problem. So will you try and convince the NCP not to fight in Goa? That my leadership must have done. They have given me this yet to say we are fighting both the Lok Sabha seats. की वर्सां तर जे ते खरेंच काँग्रेसीन आहा तर ते एकूय दीस तांकां ते सजमाना की त्यांच्या हातीन कांय ना म्हणून. इवन GPCC प्रेसिडेंट सांगलें की दोनूय सीट आपूण चलयता तर ते तेज्या हातीन आहा काय ना ते हांव नकळो. आमची NCPची डायरेक्ट मिटींग जाल्ली. हांवूय आमच्या साहेबा कडेन पवारजी कडेन उलयल्लो आनी ताणें आमकां सरळ सिग्नल दिला की नॉर्थ सीट आमी लडोवपाचें आहा आनी आमी लिस्ट सीट लडयतले. जे ते सांगताच की आमचे कडेन कॅन्डिडेट ना. आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कडेन कॅन्डिडेट आहा आनी ते रायट टायमार कॅन्डिडेट आमचो डिक्लेअर जातलो. एक टायम जेन्ना एलायन्स आसलो म्हणून कॉम्प्रोमायज करून केला की सदांच जावचो ना भायलो. 100% NCPचो मेंबर आहा पळय तो कॅन्डिडेट आसतलो. मयेच्या स्थलांतर मालमत्ता मुद्द्याचो येता त्या अधिवेशनात सुटावो करूंक ना जाल्यार मयेकार सांगतात ते आपूण करतलो अशें मयेचो आमदार अनंत शेटान स्पश्ट केलां. आपूण मयेकारा वांगडा आसा आनी सदांच रावतलो अशें ताणें सांगलें. येता त्या अधिवेशनात मयेचो प्रस्न सोडोवपाचें उतर पर्रीकारान दिलां. मात सरकाराचेर विश्वास ना अशें म्हणत मयेकारांनी मये मुक्ती खातीर आपलें आंदोलन चालू दवरलां. 19 डिसेंबर मेरेन मयेचो प्रश्न सोडोवपाचें उत्तर पर्रीकारान ऑक्टोबरात दिल्लें. मात 19 डिसेंबराक पर्रीकारान फक्त उपाय सांगलो आनी मार्चात जावपी विधानसभा अधिवेशना वेळार प्रश्न सोडोवपाचें उत्तर दिलें. सरकाराचेर विश्वास ना, अध्यादेश काळात मागीर आंदोलन फाटी घेता अशी भूमिका मयेकारांनी घेतल्या. आपूण मयेकारा वांगडा आसा
ह्या अधिवेशनात मयेचो प्रश्न सुटाना जाल्यार मयेकार सांगतात तशें आपूण करतलो अशें आमदार अनंत शेटान सांगले. हांव सदैव जनते सोबत आसा हेंच म्हाका सांगपाचें आसा. पुणून मुख्यमंत्र्यांनी जे पर्याय आमच्या समोर दवरलेलो आसा ताचोय विचार आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. मुख्यमंत्र्याचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. येत्या अधिवेशनान हो कायदो निश्चितपणे केलो वतलो आनी मयेक आनी मयेच्या जनतेक न्याय मेळटलो, प्रश्न सुटतलो. नसल्यार जनते सोबत रावपाचें पूर्ण आश्वासन आज ह्या ठिकाणी दिता. योग्य दिसता तो निर्णय घेवपाक प्रुडंटा खातीर उदय परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.